गोवा एग्रीकल्चर पॉलिसी करपाक नेमिल्ल्या समितीचो अध्यक्ष नरेंद्र सावयकरान 2014 अध्यक्षपद सोडल्या उपरांत ती समिती धोरणाचो ड्राफ्ट घेवन 3 वर्सां बसली। प्रुडंटान ही गजाल एक्सपोज केल्ली। आता खंय गोवा एग्रीकल्चर पॉलिसीन ब्रँड गोवा आनी बाकीच्यो नव्यो गजाली घालूनच पॉलिसी फायनल करतले। प्रुडंटान हाडिल्लें की एग्रीकल्चर पॉलिसी पेंडिंग हे असेंब्ली सेशनार हांव एक्सप्लेन करूंक सोदता म्हणटा तें अशें। काल काणकोणचे शेतकऱ्यां बरोबर हांव बशिल्लो। ऑर्गेनीक हळद तांणी 7 रुपयान किलो व्हरून विकली। ताचो आज रेट आहा 76 काणकोणचे हाड कित्याक ते करून स्टोरेज। हाजो अर्थ कितें जाता की गोंयच्या शेतकऱ्यांचेर अन्याय जाता। देर शूड बी अ ब्रँड वीच इज बॉर्न इन गोवा। सो बायो ऑर्गेनीक ओर ऑर्गेनीक हें प्रमोट करप। दुसरें म्हणजे फ्लोरिकल्चर प्रमोट करप। म्हाका दिसता फ्लोरिकल्चर ब्रँड फॉर गोवन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हें आमच्या एग्रीकल्चर पॉलिसीन येवपाक जाय। नाजाल्यार पॉलिसी कसली गोंयांत उत्पादन चड जाता ताजो प्रोड्यूस जर असो भाराच्या भावाक वचपाक लागलो जाल्यार देर इज समथींग दॅट मीन्स इन्स्टिट्यूशनल मेकॅनिझम इज नॉट वर्किंग। प्रादेशीक आराखडो 2030 जातलो। पॉलिसी जाय मेरेन पब्लीक इंट्रस्ट आशिल्ल्या पेंडिंग सुचोवण्यांचेर टीसीपी बोर्डाक केस टू केस निर्णय घेवपाचो अधिकार दितले। रिजनल प्लॅन 2030 म्हणटा तो जातलो। हो रिजनल प्लॅन जातना आमी TDR पॉलिसी विल बी द बॅकबोन ऑफ दीस रिजनल प्लॅन। TDR policy aims to protect eco-sensitive zones and create an exchange of development rights. Every property in Goa will have a development right assigned to it. तुझी प्रॉपर्टी खंयची आहा ते प्रॉपर्टी जर सॉल्ट पॅन आहा ओ खजान लँड आहा ओ हिल स्लोप आहा जाल्यार ताका डबल डेवलपमेंट रायट असायन करप। हे सगळो त्रास आहा तातूंत आनी करपाक थोडो टायम लागतलो। हे करून रिजनल प्लॅन जातलो। इन द मीन टायम 3 वर्सां जालो एग्रीकल्चर पॉलिसीचो ड्राफ्ट धुल्लो खाता। आता खंय तातूंत ब्रँड गोवा कॉन्सेप्ट येतलो। पॉलिसी येता आनी चालीक लागता तो दीस खरो म्हणपाचो। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी VJ चेतन गवस।